नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नारोलकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. म्हाका पुलिसांनीच हुबळी व्हरून सोडलो, एनकावंटर करपाची धमकी दिल्ली. सोडपाचे ऑपरेशनात 10 ते 12 पुलीस आसात. हांव सरेंडर जाता, पूण पुराय प्रकरण CBI चवकशी करची. जमीन हडप प्रकरणांतलो आरोपी सिद्दीकी सुलेमानाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. DGP म्हणटा आरोपी उलयता ताका अर्थ ना. तो 4 वर्सां खंय फरार आशिल्लो. सर, हांव सिद्दीकी खान उलयतां. म्हाका SITसून धाडोवपाचें काम, धांवपाचें काम आनी थोडे PSI आनी SITचे 2 कॉन्स्टेबल आनी IRBचे 2 कॉन्स्टेबल हेंच्यांनी सगळे मेळोन म्हाका थंय आनी IGP आनी हेंच्यांनी म्हाका पांयाचेर भरपूर मारले. सर, परचेस केल्या, म्हाज्या नांवार केल्या म्हणून. म्हाज्या नांवार कर, हांव मनीस दिता, मनशाच्या नांवार कर, तसो म्हणून येवन म्हाका ते रातचे 11 सुमार हांव वयसचे पयले सर हांव वचूंक ना. म्हाका हेंच्यांनी धाडून घातल्या. ते दुसरी म्हाका भरपूर मारल्या. सर, एक केस तरी CBIक दिता. हांव सरेंडर जावपाक रेडी आसा. CBI इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय सर. 142 केस नंबर 142 2022 आनी हे धांवल्या म्हणटा पळय हेंच्यांनी म्हाका धाडून घातल्या. हांव धांवना सर. म्हाका हुबळी बरेन पुलिसीन पावयला. DGP म्हणटा एका आरोपीच्या व्हिडिओक महत्व दिवचें न्ही, सत्यता तपासता. देखो, वो क्रिमिनल का वीडियो है तो अभी और भागा हुआ है. अगर उसको कुछ कहना है आके जब कस्टडी में आएगा फिर देखेंगे, उससे बात करेंगे. सर, वो कह रहे हैं पर अभी उसके स्टेटमेंट के आधार पे उसका कितना संज्ञान लेना है नहीं लेना है क्वेश्चनेबल चीज़ है ना. अगर वीडियो जो जारी कर रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके अंदर में जो कुछ कहा गया सब सच है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी तो चल रही है ना. और उस इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स हमारे सामने इमर्ज हो रहे हैं उसके आधार पे हम एक्शन ले रहे हैं. जैसे जिस कांस्टेबल का ये आया कि भाई वो लेके गए तो सबको मालूम है, वीडियो भी आपने देखा है, उसको ऑलरेडी हमने डिसमिस किया है. एक हेड कांस्टेबल जो गार्ड इंचार्ज था उसको सस्पेंड किया है. और भी किसी की अगर इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी तो उसके खिलाफ एक्शन होगा. मुख्यमंत्री म्हणटा कितें ते DGPन सांगला. पुलिसांचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. पुलीस कितें ती म्हायती दितले. आयकून घे, DGP जे उत्तर दिवपाक जाय पळय हेजेर क्लियर कट DGP उलयला. ताजी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा आनी म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान टायम टू टायम तुमकां इन्फॉर्म करतले. कारण DGPन जे सांगला पळय न्ही ते रायटली सांगला. ताचे टायम टू टायम DGP तेजे ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुलेमानाचे कस्टडी फरार प्रकरणात पुलिसां सयत सरकारूय जबाबदार. कायदो सुवेवस्था गेल्या राष्ट्रपती राजवट लावची विरोधक मागतात. सोमारा विरोधक DGPक मेळ्ळे. पुलिसांनी क्रायम ब्रांचीतले 12 डिसेंबराची सगळी CCTV फुटेज खंय लोकां मुखार हाडची. मुख्यमंत्र्यान देंवोचो. विजय म्हणटा जॉब स्कॅम झाकला. लँड ग्रॅबाच्यो 44 केसी. जाल्यार म्हाका दिसता हें एक अमित नायक कॉन्स्टेबलाचे बॅकिंगान तो करूंक शकना. हाका 100% टॉप लिडरशीप इन द गव्हर्मेंट तशेंच टॉप लिडरशीप इन द पुलीस डिपार्टमेंट ताचो इन्वॉल्वमेंट आसतलो. आनी ताजे शिवाय हें प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना. तेन्ना एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस हे ऑफिसर फाल्यां ताका इन्व्हेस्टिगेशन करपाचे पोजिशनान आसा काय कितें हो प्रश्न निर्माण जातलो. कित्याक कॅन दीस पुलीस ऑफिसर whom he has accused be the judges of their own cause. त्याच बरोबर जेंचे रॅम्पंट आमी पळयला लॉ एंड ऑर्डराचे कंटिन्युअस फेलियर्स आनी फक्त लिप सिंपथी टायप सरकाराचे जे स्टेटमेंट येता ना जातलें भिवपाची गरज ना करतले. म्हाका दिसता आतां सद्या सरकार पुलिसूय भिवपाक लागल्या, लोकूय भिवपाक लागल्या, सरकारूय भिवपाची परिस्थिती आसा. कोण भिवपाचें ना म्हणपाची परिस्थिती ना. आनी हे सगळ्या प्रकरणाची लॉ एंड ऑर्डराच्या फेलियराची जबाबदारी घेवन मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली स्टेप डावन जावपाची गरज आसा. आमचो डिमांड तोच आशिल्लो आज वन ऑफ द डिमांड्स की जे ताणें म्हळां सुलेमानानूच म्हळां की 12 डिसेंबराचे सगळे CCTVचे सगळे फूल दिसाचे व्हिडिओ तुमी रिलीज करा. कोण कोण आयिल्लो कोण कोण गेल्लो सगळें क्लियर जातलें म्हणून. सो दॅट इज वॉट वी हॅव डिमांडेड. लेट द पुलीस गिव द फूल पिक्चर. डोंट शो ओनली वन ट्रेलर. द एंटायर BJP इज सस्पेक्ट अँड वी डिमांड that now the governor should take so much action and order president's rule in Goa until this whole situation is clarified. No minister or no official has any right to continue in the office after what has happened yesterday. पुलीस कितें करतात?
पुलिसांचेर कंप्लीट लॅक ऑफ फेथ. गोंयचे पुलिसांचेर गोंयचे जनतेची कांयच विश्वास ना. पुलीस चोर आसूंक शकता, पुलिसा कडेन कंप्लेन आनी कितें येतलो तो. ही आज परिस्थिती जाल्ली आहा. आनी नवें वर्स येवचे पयलीं म्हाका अशें दिसता की ह्या मुखेलमंत्र्यान गोंयाक अशें करून गोंयचें नांव इबाड केलां, काबार केलां की 44 केसींनी तांकां ती लँड ग्रॅब न्ही, तें मातशी चूक जाल्ली अशें म्हणून सांगून ती जमीन ते परती तातूंत डिलींग करूंक सोदतात. ताजे खातीर मुद्दाम कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जाधवान सांगिल्लें आहा, रिटायर्ड जस्टीस जाधवान, की आनी क्लॅरिटी दिवंक ना वॉट इज लँड ग्रॅब. सिद्दीकी खान प्रकरणाची चौकशी करता आसतना ताचो व्हिडिओ जांचे कडेन पावलो ताची चौकशी जातली. कॅश फॉर जॉबाच्या प्रकरणात कोणूय खंयच्या राजकारणाचे नांव सांगल्यार ताचेर कारवाई जातली. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्क्रॅप जावचें ना, मुख्यमंत्री हेड ऑन. कॅबिनेट रिशफल जातले, मातसो वेळ लागतलो. गोंयांत लिडरशीप बदलाचो प्रश्नच येना म्हणून मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट. लॅप्सीस ज्यो आसा पळय न्ही, सुलेमान केसींतल्यान त्या कॉन्स्टेबलान हय तेजेर एक्शन जाली आनी उरलेल्यांचेरूय एक्शन जातली. पण तुका एक गजाल सांगता, ही सुलेमान केस आनी लँड जेन्ना आमी सुरवातीक SIT लँड जेन्ना फॉर्म केली तेन्ना हे विरोधाक हांसताले, हे कित्याक काय म्हणून विचारताले. फॉर्म केल्या उपरांत 100 ते 150 केसीस ज्यो त्यो रजिस्टरूय जाल्यो. एक दीस हांच्यांनी डिमांड करूंक नासली. आतां सुलेमानाचे हे जे भक्त कशे तेजो फोटो घेवन नाचूंक लागल्यात. इन्क्वायरी जातली, फर्स्ट ऑडियो का व्हिडिओ कितें पळय न्ही, कोणाक येयला पळय न्हू ताजी इन्क्वायरी जातली. अरे चोराचे आयकतात आनी तुमी हांगा सांगतात. अरे जे ट्रान्सपरंट रित्या एकदां तो मेळोनी म्हणजे कळटलो आनी तो मेळटलो 100% सांगता हांव. म्हाजी टीम काम करता त्या पद्दतीन 100% ताका परत आमी अरेस्ट करता. जेन्ना कोण तरी सांगता की हा कांयच पॉलिटिकल लिंक ना म्हण ह्या गजालीची, लोकांक विश्वास दवरप कठीण जाता. बिकॉज द जनरल इम्प्रेशन इज कोणीय गोंयकार काडून सामको की भावार्थान काय इतले पयशे काडून दिवपाना घे आ म्हणून. कोणी ते सांगचे न्ही. म्हाजें म्हणणें सरळ आसा, नोकरी मेळ्ळ्या पळय न्ही, एक मनीस येवचो की आपूण पयशे दिवन नोकरी घेतल्या म्हणून. अजूनय कोणी सांगचे की बाबा पयशे दिता म्हणून सांगलेले, आपल्याक ह्या पॉलिटिशियनान सांगलेले त्यांनी पयशे दिले, आपूण तेज्या कडेन व्हरून दिले. एक मनीस सांगचो. फाल्यां राजकारण्याचें नांव आयलें आनी तो राजकारणी जर तुमच्या पक्षाचो आसा, हांव तुका चॅलेंज दिता, कोणी ती जी आहा पळय न्ही क्लियर कट कंप्लेन दिवची, पुलिशेन वचून कंप्लेन दिवची. एक सुद्दां जरी मनीस मेळत आसत जाल्यार तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेता. सो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे कारण एक गजाल म्हाका दिसता सगळ्यांनी धरून विरोधी पक्षान मान्य केल्या की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हें गरजेचें म्हणून. सोडून तुमचे कांय मंत्री, हे आमी रावंड टेबलाचेरूय उलयल्ले, सगळ्यांत चड त्रास हो तुमच्या मंत्र्यांक जाता म्हणून. कोणाक कितें दिसता तातूंतल्यान ते विरोधकय तयार जातात. कोणाक कितें दिसता हें म्हाका म्हत्वाचें ना. स्टेटींतल्या युथाक कितें दिसता, स्टेटींतल्या लोकांक कितें दिसता आनी स्टेटीचो इंट्रस्ट कितें हें म्हज्या खातीर म्हत्वाचें आसा. की हाज्या फुडें ट्रान्सपरंट पद्दतीन नोकरी जी आसा पळय ती मेळटली. कोणाक खंयसर कोणाक पयशे दिवपाक वयचे आनी फावरूय लावपाक वचपाची गरज ना. तुमचेर खूब प्रेशर येतलो, तुमच्या कॅबिनेटांतल्यान प्रेशर येतलो. ते गल्ली पासून दिल्ली मेरेन वतल्यान सांगतले सीएमाक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्क्रॅप करपा लाया म्हणून. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जालें तें स्क्रॅप जावचें ना. स्टाफ सिलेक्शन कॅन्सल जावचें ना. हे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीच्या पॉलिसी डिसिजनान आसा की सगळ्या स्टेटींनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन फॉर्म करपाक जाय. की 2 मुद्दे येतात सध्या. एक म्हळ्यार सामको कॅबिनेट रिशफलाच्या बोवाळाक लागून खूब जाणां धाबे दणाणले बी म्हणटा पळय आमी, तसलें जाल्लें आसा. दुसरे कांय जाणांक भंय आहा की तुमी पोर्टफोलियोज रिशफल करतले म्हणून. तिसरो आहा की कांय जाणांक दिसता की सामकें वचून जर शेपडी बुडयली जाल्यार खंय तरी आमी लिडरशीप चेंजूय इफेक्ट करतले म्हणून. ह्या तिनूय गजाली कडेन तुमी कशें पळयतात? भारतीय जनता पार्टीचे डिसिजन्स हांगा काय म्हणजे इन्क्लुडींग कॅबिनेट रिशफल करतलो सुद्दां आसत जाल्यार आय टेक द कन्सल्टेशन फ्रॉम माय हायर अप माय लिडर्स म्हणटा तशें. आनी लिडरशीप तर चेंज करपाचो म्हाका दिसना प्रश्नच येयना, कित्याक गोंयान अश्यो कितें क्रायसीस जावंक ना. आनी आफ्टर ऑल इट इज अप टू द म्हणजे सेंट्रल लिडरशीप सातत्यात एकदां घेतलेलो निर्णय जो आसा राज्य वेवस्थीत चलता आसतना म्हाका दिसना की अशा पद्दतीचे ते टूल किट आनी हें करून कोण कोणाक फसयतलो हें कळना, म्हणजे फसोवंकूच शकना इन शॉर्ट म्हाका दिसता. ताका लागून कॅबिनेट रिशफल केन्ना ना केन्ना तरी जातलें असो म्हाजो अंदाज आसा. पण ताका थोडोसो टायम वचत. बट रेस्ट ऑल इज नथींग. सिद्दीकी आणि अमित नायक गोंयच्या सीमेवेल्यान हुबी कशे पावले, चेक नाक्यार पुलीस कितें करताले, काँग्रेसीचो प्रश्न. व्हिडिओत सिद्दीकी नांव घातिल्ल्या पुलिसांची चवकशी करची. राजकारणाची लिंक कितें आसा जाल्यार स्पश्टीकरण दिवचें अमित पाडकर मागता. युरी म्हणटा हो पुलीस राजकारणी
आनी क्रिमिनलाचो नॅक्सस. आमी सदांच म्हणटा की देर इज अ पॉलिटिकल पुलीस क्रिमिनल नेक्सस आणि हे नेक्सस वॉज नोन अर्लियर पूण द करंट एक्सपोजर जो कालच्या दिसाक जालो दिस शोज द हाईट ऑफ दिस नेक्सस. हे एजन्सीज जे आहाय बेसिकली दे आर एजन्सीज आर इन्स्ट्रक्टेड टू बार्क अँड बाईट दी ऑपोजिशन अँड पेट द रुलिंग. ज्या पद्धतीन आमी सदांच म्हणटा लँड कन्वर्जन बेसिकली लँड ग्रॅबिंग आणि होलसेल ऑफ गोवा हे सगळे शर्मा आणि वर्मा हे सगळे गोंया येवन ज्या पद्धतीन आज गोंयांत जी लूट चल्लेली आसा दिस कॅनॉट हॅपन विदाउट द हँड ऑर द आशिर्वाद ऑफ द रुलींग. कायदो घेवन जो मनीस मुखार सरता ताका दिसता म्हाका दिसता कायदो म्हणटा देर इज एब्सोल्युटली नो होप. कोण थिंगा ड्युटीर आहले, where were the PI, where were the SP, where were these politicians? Nothing but chore police politician nexus. गोंयांत जे घडटा law and particularly with the law and order complete failure is nothing but आज का गुंडाराज. Whether this phenyl was purposely given to kill the evidence. सो आमी टायम एंड अगेन जे सांगत आसा की गोंयचे जागे गोंयचे जमनी हे सरकार मुख्यमंत्री ताचे मंत्री दलाल कशे गोंयचे जागे पळय जमनी विकतात ताजें हें क्लासीक उदाहरण की गोंय मुखार आतां कशें जातलें. गोंय राज्याच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आज गोंयकाराचो विश्वास गेला. जे सुलेमानान व्हिडिओन जे सांगल्या तातूंत SP आसतलो, DYSP आसतलो, PI आसतलो, ते कॉन्स्टेबल ऑफ IRB आनी क्रायम ब्रांच म्हाका दिसता हांकां इमिजिएट सस्पेंड करपाक जाय आनी वी डिमांड अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी इन दीस प्रोब. त्या व्हिडिओंतल्यान जेन्ना खुलासो जालो की 12 पुलीसवाल्यांनी तांकां हुबळी घेवन गेले. म्हाका एक सांगा हुबळी वतले जाल्यार गोंयची बॉर्डर क्रॉस करपा नाका. सो बॉर्डरी वयले पुलीस कितें करताले. सिद्दीकी खानाच्या व्हिडिओ प्रकरणात चौकशी करपाक ओल्ड गोवा पुलिसेन गोवा काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कौठणकाराक आयज हाजीर जावपाची नोटीस काडल्या. भारतीय न्याय संहिता सुरक्षेच्या कलम 189 खाला ही नोटीस धाडल्या. सिद्दीकीच्या व्हिडिओचो सोर्स जाणून घेवपा खातीर ही नोटीस इश्यू केल्या म्हणून उत्तर गोंयचो SP अक्षत कौशल सांगता. नोटीसे प्रमाण कौठणकार पुलीस स्टेशनार पावला. चौकशी चल्ल्या. फोंडे नगरपालिकेन फ्रॉड इन्कम सर्टिफिकेट इश्यू केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. चीफ ऑफिसर मिडिया मुखार उलयलो. सर्टिफिकेट नगरपालिकेन इश्यू करूंक ना ताचेर आशिल्ल्या सायनूय आपणे मारून ना म्हूण CEO सांगता. ताणें खंय पुलीस कंप्लेंट केल्या. प्रकरण सिरियस पुलीस एक्शन जावंक जाय म्हूण CEO उलयलो. आयज फोंडा म्युनिसिपल कावन्सील जे चीफ ऑफिसर आहा आणि एक पत्रकार परिशद घेतली आणि ह्या पत्रकार परिशदेन एक खुलासो केलो की बोगस सर्टिफिकेट तांच्या हाताक लागल्या म्हणून. आणि ही बोगस हेच्या वयल्यान कळ्ळें की जेन्ना एक मनीस परत जेन्ना इन्कम सर्टिफिकेट अप्लाय करपाक आयलो आणि जेन्ना ताका सांगलें की पयलींची सर्टिफिकेट जी काडलेली आसा ती ताका लाय म्हणून अटॅच कर म्हणून, तेन्ना कळ्ळें की जी पयलींची सर्टिफिकेट लायिल्ली ती खंय तरी बोगस आसली म्हणून. ताजेर स्टॅम्पूय आसलो तो बोगस जावं ताजी सायन आसलेली चीफ ऑफिसराची ती बोगस. आणि ताका लागून ही सर्टिफिकेट ताणें आपल्या ताब्यान घेतली चीफ ऑफिसरान आणि ताबडतोब ताणी सध्या फोंडा पुलिसेन कंप्लेंट केल्ली आसा. फोंडा म्युनिसिपालिटीची एक इन्कम सर्टिफिकेट आमकां फॉर्ज जाली मेळ्ळा. सो इन्कम सर्टिफिकेट इश्यू जाल्या म्हणून 19 नोव्हेंबराची आमची म्युनिसिपालिटीची न्ही ती कॉपी आमकां ती पावल्या. सो हे आमकां न्यूज इन्फॉर्मेशन थंयच्यान कळ्ळा आतां की सर्टिफिकेट फॉर सर्टिफिकेट ही जावपा लागल्या म्हणून. चॅक करपा जाय कित्याक आमी पुलीस कंप्लेनूय केल्या तेजेर इन्क्वायरी करपा लागून. इन्कम सर्टिफिकेट तुमकां खबर आसा बेजीक सर्टिफिकेट आमची ती तेजेर सगल्यो स्किमी मेळटात. सो म्हणून मातसो इश्यू सिरियस आसा आनी पुलिसांक आमी रिक्वेस्ट केल्या हेजेर इन्क्वायरी करपाक. ही जी ऑप्टेन केल्या ती गोवा मेडिकल कॉलेज नर्सिंग एज्युकेशन कॉलेजीन दिवपा लागून. फॉर्मेट बीन सेम आसा तुमच्या म्युनिसिपालिटीचे. फॉर्मेट सेम आसा. फॉन्ट मातशे आमी रेकॉग्नायज केले डिफरंट आसले. स्टॅम्प आसा तेजेर पूण आतां आमी कांय सांगपाक ना. ही पुलीस तेजेर इन्क्वायरी करतले. सायन माझी ना ती पयली म्हणल्यार सायनच फॉर्ज जाल्या न्ही. सायन जाल्या इवन डॉक्युमेंट फूल डॉक्युमेंटच तुजो टोटली फॉर्ज आसा. सो आमी आतां पुलिसान ताका लागून इन्क्वायरी कर म्हणलें डॉक्युमेंटाचेर. ताचें नांव आसा मे बी तो तुमकां सगळें सांगपाक लागता. त्याच प्रमाणे प्रेस पत्रकार परिशदे द्वारा सगळ्यांक कळीत केल्लें आसा की खंय तरी हे डुप्लिकेट सर्टिफिकेट दिवपी रॅकेट तयार जाला काय म्हणून हाची संपूर्ण चौकशी पुलिसांनी करची. तिसका वयल्यान प्रोटेंडा खातीर विवेक प्रभू.
वागातोर हेलिपॅडार पार्क गाडयांकडच्यान पार्किंग फी घेवची न्ही जीटीडीसीचो पार्किंग फी कावंटर काडचो अणजुणाचे थळावे सरपंचाक घेवन सुवातेर पावले. सुवातेर पार्किंग फी घेवची न्ही अशें पयलीं पंचायतीन खंय बरोवन धाडिल्लें. सरपंच सांगता पंचायतीचे मागणे उपरांत कॉन्ट्रॅक्टर खंय कावंटर काडूंक तयार जाला. काल ग्रामसभेत सांगलें ना, कालूच हे डिसिजन जाल्लें कित्याक आयज आमी हांगासर येवन तांकां काड म्हणून सांगपाचें. 100 रुपया 50 रुपया तेंचे त्या खातीर तेंच्यांनी इन्फॉर्म करूंक ना. सेकंड थींग पंचायतीन आमी तेंचे कडल्यान बरोवन घेतला की ही पार्किंग आसतली ती ओपन पार्किंग आसतली ट्युरिस्टांक थंय लोकलांक, आनी ताका पार्किंगेची एनओसी आसूंकूच शकना. ते आतां कितें उलयता तें म्हाका खबर ना. आपण म्हणून शकले जर काडिना जाल्यार फाल्यां तो घेता आनी आमी वयता आनी तितलेंच मरे. हे काडटा फाल्यां सकाळीं काडटा, फाल्यां काडटा सगळे. हय हे काडटा. This is becoming a height of corruption. आणि गव्हर्नमेंटाक लोकांचे पडले ना, फक्त ते आपले स्टेक होल्डर्स घेतात आणि तांकां बिझनेस करपाक दितात. दीस इज नॉट रायट. हेच मॅटर घेवन आमी परत MLA कडेन गेल्ले, ताका ऑलरेडी तेचे कानार घातलेले आमी. ते म्हणटात कितें लोकलांक आमी कोण आसा पळय तांकां पासस इश्यू करतले. पासस इश्यू करपाक हे कितें इव्हेंट आमचो बीच मरे, आमकां फ्रीली भोंवपाचो बीच मरे, हे कितें पासस कितल्या जाणांक इश्यू करतले हे. पळया राती उसरा आयिल्ली खबर. आज एक धक्कादायक अशी बातमी घटिल्ली आसा. केपेंचो डिक्सन लोबो हो म्हापसा टू कोलवाळे प्रायवेट बसीन ट्रॅव्हल करतालो आनी त्याच बसीन एक मायनर चेडूं आसले, ते प्रवास करताले. ह्या डिक्सनान तेज्या कडेन गेलो आनी आउटरीच मॉरेस्ट्री ही तेज्या कडेन केल्ली आसा मायनर चेडवा कडेन. जशी ही घटना घडली त्या चेडवान फॅमिलीक घेवन म्हापसा पुलीस स्टेशनार येयलें आनी रिसर कंप्लेंट दिली आनी म्हापसा पुलीस ऑन द स्पॉट वचून तो डिक्सन लोबो आसा ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी ताका बूक केल्लो आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. सावड्ड्या गांधीनगरांतल्या शार्प टर्नाचेर ट्रक आनी टू व्हिलर मुखली. ओव्हरटेक करतना टू व्हिलर स्किड जाल्ल्यान कंट्रोल गेलो आनी रायडर ट्रका पोंदा आयलो. टू व्हिलर चलोवपी अश्वित गांवकर आगताक सोंपलो. दुसरे एके टू व्हिलरीचेर आशिल्ले क्रिटिकल, ताका कुडचडेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान घाला. सोमारा सकाळी सुमार 9:30 वरांचेर सावड्डे गांधीनगरांतल्या एका शार्प टर्नाचेर फेटल एक्सिडेंट जालो. टू व्हिलर आनी ट्रका मदीं जाल्ल्या ह्या अपघातात टू व्हिलर रायडर खंय ओव्हरटेक करतना ताजी गाडी स्किड जाली आनी तो ट्रका पोंदा आयलो आनी आगताक सोंपलो. रायडराची वळख अश्वित गांवकार म्हूण पटल्या. अश्वित सकाळी कामाक वता आसतना ही घडणूक घडली. ह्या अपघातात आनीक एक दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाला. सध्या ताजेर कुडचड्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरात उपचार सुरू आसात. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. दवरले रुमडामळ बांगलादेशी रावतात तांचेर सरकारान एक्शन घेवची नाजाल्यार आमी तांकां भायर काडटा, दवरलेचो पंच विनायक वळवयकार उलयलो. बांगलादेशांत हिंदूंचेर अत्याचार खंय बंद जावपाक जाय. दवरले बांगलादेशी आड बावटो लासून निदर्शनां. जे आमचे हिंदू भाव आसा, भयणी आसा, आवय बापूय आसा आमचे पूर्वज, तांकां थंय अत्याचार करता, त्रास करता, बलात्कार जाता आनी आमी सगळे हातीर हात धरून उबे रावल्या. खरेंच आमच्या गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय. एक्शन घेयना जाल्यार म्हाका खबर ना हांगा कितें जातलें तें. वयर राजा सिंगान सांगलें 15 मिनटां खातीर फक्त बॉर्डर ओपन करा. हांव म्हणटा 15 मिनटां ती ओपन करा. आमी सगळ्या भुरग्यांक साफ करता. जे बांगलादेशी आमच्या गोंयांत, आमच्या भारतांत, आमच्या रुमडामा गांवांत आसा तांकां कापासतात आमचे सगळ्यांक काडून पिनून उडयतले. आवजीमोटान आमचे रुमडामान जितले बांगलादेशी आसा आमचे कडेन कापासतात आसा. सांगता
पुलिसेन आनी म्हाज्याच पण सरकारान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. हो आवाज वयर पर्यंत पावपाक जाय आनी बांगलादेशाचेर एक्शन घेवपाकूच जाय, नाल्यार सगळें काय उगी रावना. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक आशिल्ले बगी आनी व्हीलचेअर सर्व्हिस जाणटे आनी दिव्यांगां खातीर कितलेशेच जाणटे आनी दिव्यांगांनी ह्या सर्व्हिसीचो लाव घेतलो. मात फक्त जाणटेच न्ही, दिव्यांगूच न्ही, एक्सिडंटान दुखापत जाल्ल्या आनी दुयेती पडिल्ल्या हाड व्हर करूंक बगी आनी व्हीलचेअराचो आदार. खासा रिपोर्ट. If this facility wasn't there, so No, I would have. Actually, I met with an accident. Yeah, so my 3 bones are broken, so there is a rod and plates fixed. Just 3 months have passed. okay. So this helped you. Yeah, this helped me out, really helped me out. व्हीलचेरार वयली आमकां Wheelchairer. हय लायनी तेमकां लायनी रावपा भुरग्यांक चड वेळ लागलो ना आमकां, तेमकां टायम लागलो ती लायनी रावली. आमी थोडी जाण बरी नासलो तेमकां हें करून वयले गाडी. 10 वर्सां फाटीं पयलीं आमी येयल्ली तेन्ना तितलीशी फॅसिलिटीज आसली. आतां एकदम गव्हर्मेंटान आपली फॅसिलिटी एकदम हाय दवरल्या आनी सारकी कोणाकूच त्रास ना. Government have taken a great efforts, very good efforts, outstanding, mind-blowing experience. Yes. Government has really worked on the Goans and made very life easy for everyone. Yes. What is her age? Her age is 80 years. 80 years old. So if ह्यो facilities नाशिल्ल्यो जाल्यार like जाल्यार म्हाका दिसता आमी उमांगूय पावना आसलेच आनी लोकांक जायते त्रास जावपाचे. पूण गोवोरमेंटान इतली बरी फॅसिलिटी दिल्या, आय एम रियली प्राउड ऑफ द गव्हर्मेंट. हे बुलेटीन इतल्यारूच सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम हे 2 यूट्यूब चॅनल. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटले प्रुडंट गोवा डिजिटल यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी व्यापार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.